we have issued a notice to the government on behalf of the village Panchayat of Serauli, and the government has replied. The government acknowledges that they are building the road through the catchment area, that is the water basin of the river Sal. But at the same time in their response they claim that the flooding is due to the silting of the river, which we are not willing to accept. So finally Panchayat may file a suit. We are likely to file a suit before the district court. Another group may also file a petition before the National Green Tribunal. विषय तडीक लावंक पंचायतीन समिती काढल्या. दर एक विलेजीन आमी थोडेशे वेचून काडल्यात आनी हे वेचून काडून आमी मिटींग घेतल्यात. मिटींगेंतल्यान आमी भासाभास करून फुडले हे बायपासाचेर आमी कशे तरेन आमी स्टिल्सांचेर आमची जी मांग आसा ती आमी कशे तरेन आमी फुडें व्हरतले आनी आमची गरज आयज हे फ्लडिंग जाता. आयज थोडोसो पावस पडून हे फ्लडिंग जालां. हाचे वयर आमी भासाभास करतले आनी हाचे मुखार आमकां कसले त्रास पडटले हे भासाभास करून आमची जी येवजण आसा हे रस्तो जातलो जाल्यार फकत स्टिल्सांची जातलो, ना जाल्यार हो बंद जातलो. हेच फुडें व्हरूंक आमी ही कमिटी काडल्या. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.